नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या मुंबय भेटेर आसात. आज तांणी IIT मुंबय आनी टाटा मेमोरियल हांच्या जोड पालवान विकसीत केल्ल्या CAR-T सेल थेरपीचें लोकार्पण केलें. कर्करोगाचे दुयेंती आशिल्ल्या लोकांक ह्या भलायकी केंद्रांत उण्या खर्चांत उपचार जातले. ही CAR-T थेरपी भारताची पयली स्वदेशी उपचार पद्दती आसा. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें सांगलें की ही CAR-T सेल उपचार पद्दती सोपी आनी सवाय आसून पुराय मनीस जातीक एक नवी आशा प्रदान करपी आसा. भारताची ही पयली जीन थेरपी कितलेशाच वायटकारांक नवें जिवीत दितली. Today, as I understand it, is that it costs 90% less than what is available elsewhere. Therapy being launched today is of course a major step, in fact a new milestone in the journey of healthcare innovation in India. It puts us on the global map of advanced medical care as well as on the elite list of countries which have access to this most innovative technology platform. I am told this therapy will be available across the country in major center hospitals, providing new hope to patients and their families. भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आज बिहारातल्या जम्मूईत वेंचणूक सभेक संबोधित केले. ह्या वेळार उलयतना तांणी सांगलें की भारत चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर अंतरिक्ष यान यशस्वीरित्या देंवोवपी पयलो देश जाला. सध्या संवसाराची 5वी अर्थव्यवस्था आसा. तांणी मुखार सांगलें की भारतान आतंकवाद हालचालींत सामील जावपी आनी तांकां समर्थन करपी लोकांक खर उतरांनी जाप दिल्या. जे लोक बिहारातल्या तरणाट्यां खातीर कांयच बरें करूं शकना अशा लोकांनी बिहारातल्या तरणाट्यां कडल्यान रेल्वेत नोकरी दिवपा बदल्यात जमीन घेतली. आता पुराय देशासारखे बिहारचे लोक वंदे भारत रेल गाडयेंतल्यान येरादारी करतात. रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते. रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे. आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ. और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली. घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं. काँग्रेसीचे म्हणयारे गौरव वल्लभ हांणी आज आपल्या पक्षाचो राजीनामो दिला आनी भाजपांत सामील जाला. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांकां बरयल्ल्या पत्रांत तांणी म्हळां की पक्ष ज्या दिशाहीन वाटेर चलता त्या वाटेर आपल्याक चलपाक परवडपाचें ना. दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे. मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता. देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं. बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने. सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत. तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं. और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा. लोकसभे खातीर दुसऱ्या पावण्यावेल्या वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाचो आज निमणो दीस. ह्या दुसऱ्या पावण्यार 12 राज्य आनी केंद्र शासित प्रदेशा सयत एकूण 88 लोकसभा मतदारसंघांनी मतदान जातलें. दुसऱ्या पावण्यावेलें मतदान 26 एप्रिलाक जावपाचें आसा.
भायले मणिपूर लोकसभा मतदारसंघासयत केरळातले 20, कर्नाटकातले 14, राजस्थानातले 13 तशेंच त्रिपुरा आणि जम्मू काश्मीरच्या कांय वाठारांतूय ह्या पावण्यार मतदान जातले. उमेदवारी अर्जांची तपासणी जम्मू काश्मीरात 6 एप्रिलाक जाल्यार हेर साबार राज्यांनी 5 एप्रिलाक जातली. उपजिल्लोधिकारी कार्यालय दिवचले, जिल्लो वेंचणूक कार्यालय उत्तर गोंय आणि सहाय्यक वेंचणूक यादी अधिकारी हांच्या जोड पालवान सांखळेंत उत्सव 2024 ही जागृती कार्यावळ जाली. लोकसभा वेंचणुके खातीर जागृताय करपा खातीर ही रॅली आयोजीत केल्ली. रवींद्र भवनांतल्यान सुरू जाल्ली ह्या मिरवणुकेचो समारोप सांखळेच्या सरकारी महाविद्यालयाकडेन जालो. उत्तर गोंयची जिल्हाधिकारी स्नेहा गित्ते, दिवचलचे उपजिल्हाधिकारी रमेश गांवकार, दिवचल नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसाय आणि विद्यार्थ्यांनी ह्या मिरवणुकेत वांटो घेतलो. ह्या वेळार उत्तर गोंयच्यो जिल्हाधिकारी स्नेहा गित्ते हांणी मार्गदर्शन केलें. I urge all the newly enrolled voters 18 to 19 years of age who will be voting for the first time in these elections to come forward and mark your first vote of many votes to come in future and make ourselves pride, make the nation pride and mark your remarkable presence in these elections. The nearest polling station to your house will be within a range of 2 kilometers. So get to know where your polling station is. We have booth level officers at every polling station to help you out in everything. They'll help you to see whether you have your name enrolled in the voters list. They'll help you to get your name enrolled in the voters list. They'll help you on the day of election to reach the polling station. And we are striving for a free and fair and inclusive election. लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार सध्या चालू आसा. उमेदवार आपापल्या मतदारसंघात आपलो प्रचार करतात. काल भाजपाचे उत्तर गोंयांतले उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी दिवचल मतदारसंघात प्रचार केलो. दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते तांचे वांगडा हाजीर आशिल्ले. गोंयांतले दोनूय जागे भारतीय जनता पक्षच जिखतलो अशें ह्या वेळार उलयतना श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. बिचोले मतदारसंघ आमी पयलीं गांवकारवाडा बिचोले शांतादुर्गे देवळा कडेन पयली मिटींग जाली आनी खूब असो प्रतिसाद सुरवाते पासून तो आशिल्लो. जवळ जवळ 11 ठिकाणी आमी भेट केली आनी आज हे लास्ट स्पॉट आज आशिल्लो दीनदयाळ आनी सगळे कडेन अपेक्षे पेक्षा जास्त उपस्थिती आनी जवळ जवळ 11 साधारण साधारण 200-300 सगळे स्पर्शी तत्वाचे सगळे लोक कार्यकर्ते कामाक लागिल्ले आसात. लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांत म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मॉनिटरींग विभागांत सेवा दिवपी वीज खात्यांतले कनिश्ठ लिपीक नितेश नायक हांणी आयकर अधिकारी आशिल्ल्याचे भासून गुन्यांव केल्ले खातीर वेर्णा पुलिसांनी तांकां अटक केल्या. नितेश नायक हांचे सयत दाबोळे घोळट्या पंगडाचो अधिकारी अनिरुद्ध पवार हांकांय अटक जाल्या. ह्या प्रकरणात दोगांचेरूय कारवाय जावन तांकां सेवेंतल्यान निलंबीत केल्यात. इतले मजगतीं दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी आनी वेंचणूक अधिकारी हांणी लोकांक तांचे मुखार कोणूय कितेंय म्हायती घेवपाक आयल्यार तांचें वळखपत्र विचारचें अशें आवाहन केलां. संशयीत कितेंय मुखार आयल्यार तांणी जिल्लो नियंत्रण कक्षाचेर 0832 2794100 ह्या नंबराचेर वा भ्रमणध्वनी क्रमांक 9307 205769 ह्या नंबराचेर संपर्क करचो अशें कळीत केलां. IPL क्रिकेट खेळांत कोलकाता नायट रायडर्सान दिल्ली कॅपिटल्साक 106 धांवड्यांनी हारयल्या. विशाखापट्टणमांतल्या KYES राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियमाचेर कोलकाता नायट रायडर्सान निर्धारीत 20 षटकांनी 7 गडे वगडावन 272 धांवड्यो केल्ल्यो. IPL क्रिकेट खेळांतल्या इतिहासांत हो दुसरो सर्वोच्च स्कोर आसा. दिल्ली कॅपिटल्सान 17 षटकां आनी 2 बॉलांनी 166 धांवड्यो करूं शकलो. वृषभ पंत हाणें 55 जाल्यार ट्रिस्टन स्टब्स हाणें 54 धांवड्यो केल्यो. आज अहमदाबादांतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर गुजरात टायटन्स आनी पंजाब किंग्स हांचे मदीं खेळ जातलो. सांजे 7:30 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते आमचे फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.